जायका केशी चर्चिलाक जामीन न्हयकारलो नवो जामीन अर्ज स्पेशल कोर्टान मारलो भायर कोर्टाचो निकाल चर्चिल मागतालो दिगंबरा प्रमाण समान न्याय कोर्ट म्हणटा दोगांचे केशी कडेन संबंध वेगळो मायनिंग केशींनी एसआयटी लागली कामाक सांगेचे कांतीलाल मायनीचे केशींत अनिल साळगांवकार दोगूय पूत जोकी आनी कांतीलाल कंपनीच्या दोगा संचालकांक समन्स गोंय सरकाराक महालेखापालाची शिटकावणी आतांच उपाय काडात ना जाल्यार फुडल्या 8 वर्सांत जातले रीण भरवण बिगर येवजण खर्च तेकलो 75% पळयात रिपोर्ट मायनिंग पॅकेजीक 3 वर्सांत गोंयचे केंद्राक 5 प्रस्ताव केंद्रान मारल्या भायर 3000 कोटीची पॅकेज 1000 कोटीचे देंवूनय दमडी ना बिहाराचे सादले गोंयाक फटयले देवळावेल्यान नेरुलची ग्रामसभा तापली मोडिल्लें देवूळ परत बांदून दिवचें मसुंडीकडची आडायल्ली वाट मेकळी करची गांवकारांनी धरलो नेट लोक पावलो पुलीस स्टेशनार आनी रसीक पैंगीणकार यादस्तीक बॅडमिंटन सर्तींत प्रतीक महाजन आनी मंजुश्री राऊताचें जैत जायका लांच केशींत चर्चिल कोलवाळे जेलींतूच उरतलो दिगंबराक जामीन मेळ्ळे उपरांत ताणें नव्यान केल्लो जामीन अर्ज स्पेशल कोर्टान भायर मारलो सकाळीं 10:30 निकाल आयलो चर्चिल दिगंबरा प्रमाण आपल्याक समान न्याय मेळचो म्हणून स्पेशल कोर्टांत गेल्लो दिगंबराचेर आपल्या परस 1-2 आरोप मायजूच आसात ताका प्रकरणाचो मुखेल सूत्रधार म्हणटात एकाच केशींत एकाच गुन्यांवाक दोगांक वेगवेगळो न्याय कसो काय म्हूण चर्चिलाचो आर्ग्युमेंट कोर्ट म्हणटा दोगांचे केशी कडेन संबंध वेगवेगळे जायका लाच प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबराक जामीन मेळिल्ल्यान कादयेत आशिल्ल्या चर्चिलानूय कोर्टा मुखार नव्यान जामीन अर्ज घाल्लो चर्चिलान नव्यान घातिल्ल्या जामीन अर्जाचेर चर्चिलाच्या आदोगातान आर्ग्युमेंट घाल्ले ते अशे जायका लाच प्रकरणात बरोबरचो आरोपी दिगंबराक जामीन मेळिल्ल्यान केशीची परिस्थिती बदलल्या जायका लाच प्रकरणात चर्चिल आनी दिगंबराचेर आसात समान आरोप दिगंबराचेर पुरावे ना करपाचो आरोप आसा मात चर्चिलाचेर ना चर्चिल खापो गुन्यांवकार न्ही ताचे वेले गुन्यांव सिद्ध जाल्ले नात कोंकणी आंदोलना कडेन चर्चिलाचो संबंध राजकी गुन्यांवकार म्हूण न्ही केशीच्या मुख्य मुद्द्यांनी वचनासतना समान न्यायाच्या फाटभुंयेर चर्चिलाक जामीन दिवचो चर्चिलाच्या आर्ग्युमेंटा आड सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घाल्ले ते अशे तपासात नव्यान घडामोडी कांयच ना चर्चिलाचो फाटलो जामीन अर्ज भायर मारतना कोर्टानूच जायका लाच प्रकरणाच्या तळाक वचपाक क्रायम ब्रांचीक आनीक वेळ जाय अशें सांगिल्लें चर्चिलाचो फाटलो जामीन अर्ज भायर मारून फक्त 3 दीस जाल्यात कोर्टान नोंद केल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण जायका केशीत दिगंबर आनी चर्चिलाचो वेगवेगळ्या अर्थान संबंध दिगंबर कामती फाटल्यान समान न्यायाच्या फाटभुंयेर कादयेंतलो मंत्री चर्चिल आलेमांवान नव्यान घातिल्लो जामीन अर्ज पणजेच्या स्पेशल कोर्टान सोमारा भायर मारलो The Panji Special Court has once again rejected the bail application of Churchill Alemao, one of the accused in Jaika bribery case. It was expected after granting the anticipatory bail to Digambar Kamath that Churchill will be granted bail. But the court, once again, his second application has rejected. We have to wait for the detailed order which will come by the evening to see that on which ground the court rejected Churchill's bail plea. With Deven Mukesh Kumar for Prudent. गोंय सरकारान रिणाचेर आतांच उपाय काडलो ना जाल्यार फुडल्या 7-8 वर्सांत रीण भरूंक रीण काडचें पडटलें महालेखापालान सरकाराक नवें रीण घेतना शिटकावणी दिल्या सरकार सेक्युरिटी विकून काडटा तें मार्केट रिणांतलें 70% वयर रीण 2020 ते 2024 मजगतीं मॅच्युअर जाता सध्या रीण आनी बाकीची देणी मेळून वर्साक सुमार 2400 कोटी जाल्यार सरकार रीण देणी फारीक करता सुमार 1800 कोटी बिगर येवजण खर्च तेकला 75% अर्थीक बेशिस्तीचेर पळयात रिपोर्ट
गोयचे रिणाचे ताजे आकडे पळयल्यार मार्केटांतले केंद्राकडचे आनी पब्लीक अकाउंटांतले मेळून रीण आनी देण्याचें वजें तेकलां 15,000 कोटी. दर एकल्या गोंयकाराच्या माथ्यार सादारण लाखभर रीण. सरकार वर्साक सुमार 1200 कोटी रीण काडटा. मात सीएजीच्या नव्या रिपोर्टा प्रमाण सरकार असोच रीण काडीत रावल्यार वर्स 2020-24 म्हणल्यार परिस्थिती तेन्नाच्या सरकाराच्या हाताभार वयतली. काडिल्लें रीण फारीक करपाक रीण काडचें पडटलें. पळयात रिणाचे मॅच्युरिटीचो हो तकटो. आयज सावन पयल्या वर्सा 372 कोटी, दुसरे ते तिसरे वर्सा 871 कोटी, चौथे ते पांचवे वर्सा 1493 कोटी, सव्वे ते सातवे वर्सा 1434 कोटी, 8 वर्सां फुडें 4770 कोटी, वट्ट 9034 कोटी. ह्या काडिल्ल्या रिणाचें जाता कितें पळयात. वर्स 2013-14ची परिस्थिती पळयल्यार सरकारान काडले 1199 कोटीचे रीण. केंद्राकडच्यान घेतले 150 कोटी रीण. पब्लीक अकाउंटांतल्यान आयले 994 कोटी. मेळून वट्ट रीण आनी देण्याचे वजें जाले 2343 कोटी. ह्याच वर्सा सरकारान रीण फारीक केले 359 कोटी. केंद्र सरकाराचें रीण भरलें 26 कोटी आनी पब्लीक अकाउंटांतली देणी फारीक केली 495 कोटी. ते शिवाय रिणावयलें ज्यूर भरलें 891 कोटी. सगळें धरून 1771 कोटी. घेतिल्ल्या रिणांतले फारीक केल्ले काडल्यार सरकाराच्या बोल्सांत कामां करपाक उरले फक्त 572 कोटींचे रीण. सरकाराचो धंदो सध्या असो उदारीचेर चल्ला. ह्या परिस्थिती फाटलीं कारणांय सीएजीन तपासल्यांत. सरकाराचो प्रशासकीय खर्च, येवजण खर्च तशेंच बिगर येवजण खर्च आनी वर्साक रीण जितलें वाडटा तितले प्रमाणांत येणावळ वाडना. वट्ट खर्चांतलो 87% खर्च सरकार येणावळींतल्यान करता. तातूंत 75% खर्च बिगर येवजण. नवे प्रकल्पांचेर खर्च फकत 13%. 60,000 कर्मचाऱ्यांची फौज पोसपी सरकाराचो पगार, भत्ते, पेन्शनां, ग्रांट, सबसिडी, मेंटेनन्स, रिणाचे ज्यूर आनी मुद्दल असलो खर्च हाताभायर गेल्ल्यान ही परिस्थिती जाल्या. 36 मोठ्या अर्दवट प्रकल्पांनी सरकाराचो पयसो आडकला. सरकाराचे प्रकल्प आडकतात, वेळेर चालीक लागनात. 80 वयर खाती आनी 15 महामंडळां, 5 सोडल्यार उरिल्लीं 10 लॉसांत. सगळे मेळून सरकार 60,000 कर्मचाऱ्यांची फौज पोसता. फाटले 30 वर्सांत दरेक सरकार 5 वर्सांत सरासरी 5,000 कर्मचारी भरता. तांचे पगार, भत्ते, पेन्शन, ग्रॅज्युटी, सॅलरी ग्रांट्सांचेर मेळून म्हयन्याक वतात 250 कोटी. रिणाचे जुराचे वतात म्हयन्याक 101 कोटी. फुडल्या वर्सा सावन 7वो वेतन आयोग लागू जावं येता. नवे येणावळीचे पर्याय उबे करिनासतना रिणाच काडीत रावल्यार आनीक 5 वर्सां उपरांत गोंयचें ग्रीस न्हयकारू नजो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयाक पॅकेज दिवची म्हूण सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत 5 फावट केंद्राक प्रस्ताव दिले. युपीए आनी बीजेपीचें एनडीएचें सरकारूय आयलें, मात दोगांनी हे प्रस्ताव कानामनार घेतिल्ले नात. 2 फावट काँग्रेसीन, 3 फावट मोदी सरकारान गोंयचो प्रस्ताव भायर मारला. गोंयांत पॅकेज 3,000 कोटी वेल्यान 1,000 कोटी मेरेन देंवोनूय पळयली. केंद्रान भायर मारिल्ले 5य प्रस्ताव प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. खासा रिपोर्ट. मोदी सरकारान बिहाराक थंयची वेंचणूक पळोवन निकतीच 1,25,000 कोटींची पॅकेज जाहीर केल्या. गोंया विशीं खंय मोदीक सॉफ्ट कॉर्नर, ताका खंय गोंय लकी. मात त्याच मोदी सरकाराक मायनिंग बंदी उपरांत गोंयाक 1,000 कोटी सुद्दां दिवप योग्य दिसलें ना. गोंयचे बीजेपी सरकारान केंद्रांतले काँग्रेस आनी उपरांत मोदी सरकाराक पॅकेजी खातीर केल्ले 5य अर्ज प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. मायनिंग बंदी आयली तेन्ना गोंयांत बीजेपीचें जाल्यार केंद्रांत काँग्रेस सरकार आशिल्लें. तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 29 मे 2013 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आनी अर्थमंत्री पी चिदंबरमाक पॅकेजीचो अर्ज केल्लो. मायनिंग बंदी उपरांत गोंयचेर आर्थीक संकट आयलां. रोजगार, बँकांची रिणां तशेंच मायनिंगांचेर निंबून आशिल्ल्यांक आदार करपाक 3,000 कोटी दिवचे म्हूण सरकारान प्रस्ताव घालो. केंद्रान जाग माग केली ना. उपरांत केंद्रांत बीजेपीचें सरकार आयलें. केंद्रांत मोदीचें सरकार आयल्यार गोंयची कामां फोनार जातली म्हूण सांगून पर्रीकारान अर्थमंत्री अरुण जेटलीक अर्ज केलो. आपले पार्टीचें सरकार म्हूण पर्रीकारान हक्कान 4 गजाली मायज मागल्यो. मायनिंग पॅकेज म्हूण 3,000 कोटी, कन्व्हेन्शन सेंटराक 500 कोटी, एज्युकेशन हब उबारपाक 500 कोटी आनी जुवारी पुलाक 1100 कोटी अशी वट्ट 5,100 कोटींची पॅकेज मागली. बजेटांत ही गजाल घालची म्हूण ताणें मागिल्लें. मात मागणी उसरां पावली म्हूण सांगून जेटलीन तो अर्ज भायर मारलो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन पर्रीकाराक केंद्रांत आपयलो. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण राजिनामो दिवच्या 2 दीस पयलीं
म्हणजे फाटल्या 6 नोव्हेंबराक पर्रीकरान परत एक चीट प्रधानमंत्री मोदीक बरयली. फाटलो अणभव मतींत धरून ह्या फावट 3000 कोटींची मागणी देंवन 1000 कोटींचेर हाडली. गोंयांत 2007 ते 2012 मेरेन CSTचे सुमार 252 कोटी येवपाचे आसात. 13व्या आर्थीक आयोगाचे 428 कोटी येवपाचे आसात. 1000 कोटीची पॅकेज दिवन वयले 680 कोटी तातूंत ॲडजस्ट करून घेवचे म्हूण पर्रीकरान नवो प्रस्ताव घालो. म्हणजे पॅकेजीचे फक्त 320 कोटी. मात तेंय सादलें ना. परत 20 नोव्हेंबर 2014 ह्या दिसा नवो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान होच अर्ज अर्थमंत्री अरुण जेटलीक केलो. ताची जाप अजून मेळिल्ली ना. गोंय सरकारान आतां पॅकेजीची आशाच सोडून दिल्या. गोंयचे BJPचे दिल्ली 3 खासदार, तातूंत 2 मंत्री केंद्रांत आसतनाय पॅकेज हाडप गोंयांक जमना. केंद्राकडच्यान कराचो वांटो दोबरात जाला म्हूण सांगून सरकारान पॅकेजीचें शेळिल्लें प्रकरण मारून व्हेलां. मोदी सरकारान बिहाराक निकतीच 1.25 लाख कोटींची पॅकेज जाहीर केल्या. घडये पॅकेजीक लागून गोंयांक विधानसभा वेंचणुकेची वाट पळोवची पडटली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मुख्यमंत्री पार्सेकारान मायनिंगाचे केशीचो तपासाचो पंचनामो केल्या उपरांत SIT कामाक लागल्यात. सांगेचे कांतीलाल कंपनीचे मायनीवेले बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशींत समीर साळगांवकार आनी अर्जुन साळगांवकाराक SIT चड करून आज समन्स काडटली. आदलो मिनेर आमदार अनिल साळगांवकार आनी आदलो मंत्री जोकी आलेमावाक SITन ह्या पयलींच समन्स काडल्यात. साळगांवकाराक मंगळारा जाल्यार जोकीक बुधवारा हाजीर रावंक सांगला. कांतीलाल कंपनीचे संचालक मुकेश सगलानी आणि भूमी रेड्डीकय SITन समन्स काडल्यात. घेऊ एक विराम.